आमोस 5वें दर्शन पवित्र स्थान मोडून पडटा. चॅप्टर 9. वेदीचे कुशीक उबो आसलोल्या सर्वेस्पराक हांवें पळयलो. ताणें म्हणलें, खांब्यांचो तेंगश्यो मारून उडय आनी उमरे पर्यान कोलकोलोम दी. तांच्यो सगल्यांच्यो तकल्यो फोडून चुरो कर. एकलो पूण चुको न्हय. आनी कोण जिवीं उरलीं जाल्यार तांकां सगल्यांक हांव तलवारीन मारून उडयतलो. कोणाकूच पळून वचूंक मेळचें ना. एकलो पूण सुटचो ना. नरकांत पर्यान भितर रिगल्यार म्हजो हात तांकां ओडून भायर काडटलो. उंच अंतराळार पर्यान चडून गेल्यार हांव तांकां खाला देंवन काडटलो. कार्मेलाचे तेंगशेर पर्यान लिपून रावल्यार थंयसरलीं हांव तांकां सोदून काडटलो आनी धरतलो. म्हज्या दोळ्यां मुखायलीं दर्याच्या पोटांत पळून रावल्यार थंय तांकां चाबूंक हांव सरपाक हुकूम घालतलो. तांच्या दुस्मानांनी तांकां कैदी करून चोंब्यांनी परदेसांत व्हेलीं जाल्यार थंय तांकां मारून उडोवंक हांव तलवारीक हुकूम घालतलो. तांकां बरें करूंक न्हय, पूण तांचें निसणटण करूंक म्हजे दोळे तांचेर लायलोले आसतले. स्तुती. सोर्वेस्पोर सर्वशक्तिवंत देव, पृथ्वेक हात लायत जाल्यार ती कद्दोन वेतली आनी तिचेर जीं येतात तीं सगळीं दूख कोत्तलीं. नील नदी भाशेन तीं सगळीं भरोन येतलीं आनी इजिप्ताचे नील नदी भाशेनूच थंड जातली. वयर अंतराळार आपलें ठिकाण बांदता, पृथ्वेर आपलें बोब्द थीर घट करून दवरता तो तोच. दर्यांतलीं उदकां आपयता आनी पृथ्वेचेर तीं रोखयता तो तोच. ताचें नांव सोर्वेस्पोर. सगळ्या पातक्यांचो नाश जातलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानो, तुमी आनी इथिओपियेकारां मोदें मुखार एकूच न्हय. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. इस्रायलाक हांवें इजिप्तांतलो भायर काडला खरें, पूण तशींच फिलिस्तेवकारांक काफ्तोरांतलीं आनी आरामकारांक किरांतलीं हांवेंच भायर काडूंक नांत कितें. पळयात, सर्वेस्परा देवाचे दोळे पातकी राजाचेर लायलोले आसात. पृथ्वे वेलें ताका हांव नाच कोत्तलों. तरी जाकोबाच्या घराण्याचो हांव सारको नाश कोत्चो ना. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. आतां हांव हुकूम घालतलों आनी चालनींत घालून कोणे हालयतात तशें सगळ्या राष्ट्रां मोदें इस्रायलाचें घराणें हालयतलों. एक पूण कोन्नो जमनीर पडचो ना. आमकां कांयच वायट जावचें ना. आमचेर कसलेंच नश्ट येवचें ना अशें म्हणटात तीं म्हजे परजेंतलीं सगळीं पातकी मनशां तलवारीन मरतलीं. नव्या इस्रायलाची आनी उदरगतीची बासावणी. त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलों. ताच्यो फुटी सारक्यो कोत्तलों. ताचें घट्टान नव्यान उबें कोत्तलों आनी आदीं आसलो तसोच हांव तो पोत्तून बांदून हाडटलों. अशें तीं एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी म्हजें नांव दिल्लें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक आपणाचे आधीन करून पावतलीं. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. आनी तोच तें घडोशें कोत्तलो. पळयात, असले दीस येतात, उलोयता तो सोर्वेस्पोर, की एका फाटल्यान एक येतल्यो शेतांची कासणी आनी पिकाची लुवणी, तशेंच दाकांची मळणी आनी बियांची वोंपणी. पर्वतांतलो नवो सोरो पाझरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयल्यान तो व्हांवून येतलो. हांव इस्रायल म्हजे परजेक तिची आदली धन गिरेस्तकाय परत दितलों. पाड जाल्लीं शारां तीं नव्यान बांदतलीं आनी थंय रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं.
पोरसां लायतलीं आनी थंयचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्याच देसांत परतून लायतलों आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतलीं कोण तांकां आनीक umttun काडचो ना. उलोयता तो सोर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें.